सगळ्यांनी बरो दिसत्यो. तुझी कृपा देव. ह्या पवित्र मिसाचें बलिदानान दिनवासनेचें बलिदान भेटयता. रिचेल डिनीस आयज आपलो 21वो जल्माचो दीस समोरता. देवान ताचे आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी फाव करूंक सगळे वायट विघ्नांतले राखून सांबाळूं म्हूण मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता फातिमा फिगड्यो. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुर्गावाडी वाड्यात रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता. बेर्नार्ड फेर्नांदीस, डॉमिनिक रॉड्रिगीस, सावियो डी सिल्वा, एंजेली रिबेलो, मारिया वेगस, एडिना सिक्वेरा, रॉनी फेर्नांदीस. तशें आयज सायबिमाची भेट मुलातीन ह्या वाड्यान स्टॅनली गोन्साल्वीस हाच्या कुटुंबान जाता. सायबिमाची विनवणी ह्या कुटुंबान शांती कुशलकाय बरेपण फावस जावंक मागुया. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नांवीन आमेन. आमच्या सोबिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सगळ्यास. मोगाल भावा भयणीनो, आयचे मिसाचे भेटेचो विशय क्रिस्ताची पाटलावदारां बोरवशाची यात्रेकारां. ह्या संवसारांत आमी सगलीं यात्रेकारां एक तारूज अशें आपली यात्रा सुरू करता आनी वादोल मोडांक सांपडल्यारूय आडकोळींक फुडो करून आपली यात्रा सोंपयता. तेच परी आमी संवसारी यात्रा करतना आमकांय जायत्या आडकोळींक फुडो करचोच पडटा. पूण आमचो बरवसो जोरी देवाचेर दवरून वादोल मोडा मदें भावार्थान चल्ल्यार सुरक्षीतपणीन शेवटाक पावूंक होच बरवासो आमकां खात्री आनी बोल जाता. ह्याच बरवाशान भरून क्रिस्ताची पाटलावदारां आनी बोरवाशाची यात्रेकारां जावंक बापाचें बळ हे मिसाचे भेटेंत आमकां मागुया. म्हजे बहीण मानू, आयज आमच्या गोंयांत भावार्थाची यात्रा सांकवाळ ह्या सुवातेर आमी चलून वेता. आनी आमची जायतीं भावां भयणां हे यात्रेची वांटेली जाल्लीं आसात. आनी तशेंच आमच्या गांवांत आनी तशेंच दुसऱ्या फिरकोसांनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक पिराजिताच्या मनान चलून आयिल्लीं आसात. आनी के भाशेन आमी केद भाशेन जेजूच्या कोश्टाचेर नियाळटा आनी आमचेय कोश्ट जेजूच्या हातांत घालून जेजूच्याच बळान ही संवसारी यात्रा चलूंक बोरवशान चलूंक आमी करपा मागता. तर ह्या बलिदानांत आमी वांटो घेता तेन्ना आमी संवसारी यात्रा चलता तेन्ना जेजू आमचो बोरवसो म्हूण आमी ही वाट चलूंक आनी सगल्या कोश्टांक आडकोळ्यांक ताळल्यांचेर सोयत व्हरूंक त्याच बापाची कृपान बळ आमकां सगळ्यांक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणीचें जावंक पातकी ओस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पोदविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोरान चिंतून आनी तोंडार उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somiaka kutko, somiaka kutko, misaka kutko, misaka kutko, somiaka kutko, somiaka kutko.
प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांव देव आमकां दवरत. सर पोदविदार देवा, वर्सां वरोस पिराचीत काळाच्यो दोनवणेच्यो रिती आमी भक्तीन समोरपतना लिपोवन आसलोली जेजू क्रिस्ताची भांडारां आमी चड आनी चड समजूंक आनी बरे जिणे वरवीं तांचो पोळ काडूंक आमकां फाव करूंक मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजबोध चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परा देवान पृथ्वीचे धुलींतलो मनशाक आकारलो. मागीर ताणें ताच्या नाकांत जिविताचो स्वास फुंकून घालो आनी असो मनीस जिवी रचना जालो. सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलोले एदेनांत एक बाग रोयली आनी थंय ताणें आपले रचलेल्या मनशाक दवरलो. सर्वेस्परा देवान जमनींतली सगले तरेची झाडां उपजयली, नदरेक भोव सोबीत आनी खावपाक स्वादीक फळांची. बागींत मोदेकोत जिविताचें झाड आनी बरें आनी वायट ओळखूंक जाणवाय दिता तें झाड आसलें. सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सगल्या जनावरां परस उदीक नाड बुदीचो म्हटल्यार सोरोप आसलो. ताणें बायले लागीं विचारलें, बागींतल्या खंयच्याच झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां कितें? बायलेन सोरपाक जबाब दिलो, बागींतल्या झाडाची फळां आमच्यान खावं येता, पूण बागी मोदें आसा त्या झाडाच्या फळां विशीं देवान अशें म्हटलां, तुमी तें खावचें न्हय, ताका हात लेगून लावचो न्हय, नाजाल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सोरपान बायलेक म्हटलें, ना, तुमी कदींच मरची नात, पूण ज्या दिसा तुमी तें खाशात त्या दिसा तुमचे दोळे उकडटले आनी बरें आनी वायट ओळखून तुमी देवा सारकीं जातल्यात. हें देव बरें जाणा. तें झाड खावपाक स्वादीक फळांचें आनी नदरेक सोबीत आनी जाणवाय दिता देखून आशेपाचें म्हूण बायलेक दिसून आयलें. देखून तिणें ताचें फळ काडून केलें. आपणा बरोबर आसलेल्या आपल्या घोवाकूय तिणें तें दिलें आनी तांणी तें केलें. तेन्ना दोगांयचे दोळे उकडले आनी आपूण विंगडी आसा म्हूण तांकां गमलें. देखून तांणी आपल्या पेंटाक बांदपाक रुमडीचीं पानां विणलीं. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वळोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गावून जातलो. उतरां हे परी. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत मागता. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत. अनेक पावटी म्हणूया. आमी पातकी सायबा तुजी काकूत आमकां दाखोव. काकूत सारा देवा, काकूत करून दाखय. भोव कोणवाड्या देवा, कुन्याव पसून उडय. पातक्याचें
कोत धुवून म्हाका नितोड तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोड करून दवर. जबाब. आमी पापी सायबा, तुजी काकूट म्हजो गुन्यांव खरोच आज हांव ओडकून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हज्या मुखार देंवता. तुजेर चुकलां सायबा, तुकांच अपमान केला. तुजे नोदरेर जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पापी सायबा, तुजी काकूट मागता. निर्मोडकारीस रोचून घाल तूं ओड्ड्यान म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पापी सायबा, तुजी काकूट मागता. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. तुजें किर्तन सायबा म्हज्या ओंठान कोरच्याक. म्हज्या ओंठार तूं घाल वाखाणणेची उतरां. जबाब. आमी पापी सायबा, तुजी काकूट मागता. भाग्योत पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणींदो, एका मनशा उदेशी पातप हे संवसारांत भितर सरलें आनी पातका वरवीं मरण, आनी अशें मरण सगल्या मनशा कुलाक लागलें, कित्याक सगल्यांनीच पातक केल्लें. एका मनशाच्या पातकाक लागून सोमेस्तांचेर मरण राज चलयतालें. हें खरें जाल्यार ताच्या वोन अदीक फोलादीक ही कृपा आनी फुक्याचें देणें. एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून ह्या ताच्या वोन अदीक फोलादीक ही कृपा आनी फुक्याचें देणें. एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें फावो नासलें देणें घेता तीं सगलीं पुण्यमून जाता आनी जिविताचें राज भोगूंक पावतलीं. म्हणटच जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्ताचे कास्तीचें फर्मोण पडलें, ताचे एका मनशाची पुण्यवंत कोरणी सोमेस्तांक जिवीत जोडूंक दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. एकलो मनीस देवाक खालतो रावलो ना देखून सगळे मनशाकूल पातकी जालें. तशेंच एकलो मनीस देवाक खालतो रावून सगलीं पुण्यवंत जातलीं. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया. उंड्याच्या वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सुरवेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातुया बरमणे जेस क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमात का सोबे. देवचारान जेजूक नाचचे खातीर पवित्र आत्म्यान ताका अरोण्यात व्हेलो. 40 दीस आनी 40 राती जेजून उपास केलो आनी त्या उपरांत तो एकदम भुकेलो. लागीं सरून नाट्टोल्यान अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर ह्या फातराचे उंडे जावंक आज्ञा कर.
पूण ताणें असो पोर्तिपाळ केलो. पवित्र पुस्तकार आसा तें हें उणयाच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भास सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस येता. मागीर देंवचारान ताका पवित्र शारांत व्हेलो आनी देव मंदिराच्या कळसार ताका उबो केलो आनी अशें म्हणलें, जर तूं देवाचो पूत तर हांगा तावन सोकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता, तुजे विशीं तो आपल्या दुतांक ओवाळो दितलो आनी तुजो पांय एका वेळार फातराचेर आडलून दुकानां सावन ते आपल्या हातांनी तुका उखलून दवरतले. जेजून जबाब दिवन म्हणलें, सर्वेस्परा तुज्या देवाक नाडून आय. अशें पवित्र पुस्तक सांगता. ते उपरांत एका भोव उंच दोंगरार ताका व्हरून देंवचारान संवसारांतल्यो सगल्यो राजवटक्यो आनी तांचो दबाजो ताका दाखयली. आनी ताणें म्हळें, सरपटून तूं म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांवें सगलें तुका दितलो. तेन्ना जेजून ताका असो पोर्तिपाळ केलो, पयस सर सोयताना, कित्याक सर्वेस्परा तुज्या देवाकूच बसतलोय आनी ताची एकल्याची सेवा भक्ती करतलोय. अशें पवित्र पुस्तक सांगता. शेकी देंवचार ताचे सोशिल्लो करचलो आनी एक देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागलो. सोम्याचें शुभोत्तोबार. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण मानू, आयज पिराचीत काळाचो पयलो आयतार आनीक आमच्या गोंयांत पिराचीत काळाच्या पयल्या आयताराक ही भावार्थाची यात्रा आमी करता. आनीक हे भावार्थाचे यात्रेंत भोगतीपणी जायतीं भावा भयणां वांटो घेतात, वाट चलून वेतात आनी हे भाशेन आपलें कोश्ट, आपलें दूख, आपलें निराशेपण जेजूच्या पांयां सोंशी दवरूंक जेजूचोच आदार, जेजूचोच सांगात घेवन बरवशान आनी भावार्थान ही संवसाराची यात्रा चलोवंक करपाक येतात. म्हजे भयण मानू, आमी हे संवसारांत ही यात्रा करता आनी ही यात्रा आमकां सगल्यांक सुखाची तशी दुखाची, कोश्टाची, पिडेची, वळवळ्याची सण आसा. तशेंच हे यात्रेंत आमकां वेगवेगळे तरेच्यो ताळण्यो येतात आनी हे ताळण्यांक आमी बली पडून आमच्या जिवितांत आमी कश्टता आनी ही यात्रा आमकां तांकूंक एके पावटी अवघड जाता. पूण म्हजे भयण मानू, जेजू आमचो बरोबरसो सण आसा. तो जेजू ही वाट चलोवंक आनी ताळण्यांच्यो जैत व्हरूंक आनीक जैती बंद जावंक आमकां आदार दिता, आमकां शिकयता, आपल्या बळान बदता. जाल्यार कसल्यो ताळण्यो आमच्या जिवितांत कशे तरेन येतात आनी ताळण्यांचेर आमी कशे तरेन जैत भरूंक जाय आनीक ताळण्यांक बली पडटोच कितें घडटात त्याची तिनूय वाचपां आमकां नियाळूंक आदार दिता. आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देव मनशाक आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो रचता आनीक मनशाक रचल्या उपरांत ताका सोबीत बागेंत तो घालता आनीक सगलें तांकां दिता. पूण एकूच मागता, झाड आसा त्या झाडाक तुमी हात लायनाकात आनी ताचें फळ खायनाकात. पूण म्हजे भयण मानू, आमी हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां सोरोप जो नाडपी सैतान कशे तरेन तांकां ताळणेन घालता तो. हांगासर म्हजे भयण मानू, एक ताळणी तूं म्हणल्यार तिचे इवेच्या मनांत दुबाव रिगोयता, दुबाव रिगोयता आनी तो म्हणटा, बागेंतल्या खंयच्या झाडाचें फळ तुमी खावचें न्हय म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां. तिच्या मनांत दुबाव घालता आनी उपरांत मागीर भासाभास जाता तेन्ना ही दुबाव तिचो वाडटा आनी दुबावाक लागून देवाच्या बरेपणाचे दुबावता आनीक हेव पातक करूंक पावता आनी मागीर कशे तरेन पातक जालां तें आमी नियाळ्ळां. म्हजे भयण मानू, दुबाव जेन्ना मनांत रिगता तेन्ना वेगवेगळे तरेचे संबंद आमचे ओसोक जावंक पावता. दुबाव आमच्या मनांत रिगता तेन्ना
आमी पातोक करूंक पावता. दुबाव आमच्या मनांत रिगता तेन्ना कितें भाशेन आमच्या जिवितांत जें बरेंपण आसूंक जाय तें बरेंपण पयस जाता आनीक वायट करूंक पावता. आयज म्हजे भयण मानू ह्या दुबावाच्या पातकाक लागून जायते आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाल्लें आसा, शांती उबाळलेली आसा, खुशालकाय पयस जाल्ली आसा. देखून आमच्या मनांत कसलो तरेचो दुबाव आमी येवंक दिवंक फावना. जेन्ना हें पातोक आदारलें आदाव आनी एवेन कितें घडलें, पातोक आदारून तांकां लॉस दिसली. पातोक आदारलें म्हणटूच तांकां भिरांत दिसली. पातोक आदारलें म्हणटूच ती देवा सोंशिल्ली पयस जाली. आनी आमी एके पावटी ह्या दुबावाक लागून वेगवेगळे तरेचें पातोक आदारूंक पावता. आनी हें पातोक आदारलें म्हणटूच आमकांय लॉस दिसता, आमी भियेता आनी आमी देवा सोंशिल्लीं आनी एकामेकाचेर सोंशिल्लीं पयस जावंक पावता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूकय ताळण्यो आयल्यो आनीक आयचे आमी 3 ताळण्यो जेजूक आयल्यो त्यो नियाळटा. जेजू अरोण्यात आसा आनीक 40 दीस उपास मागणे आनीक सोयतान ताका देंवचार ताका नाडूंक येता. पयली ताळणी म्हज भयण मानू जेजूच्या जिवितांत म्हणल्यार जेवपाची, भुकेल्लो तो पोटाची, फातराचे उंडे कोर आनी तुज्या पोटाची भूक मार. दुसरी ताळणी जेजूक म्हज भयण मानू देवाची परिक्षा करपाची, टेस्टिंग गॉड. आनीक ही परिक्षा करूंक तो सोयतान जेजू लागीं मागता. आनी तिसरी म्हज भयण मानू ताळणी व्हडपणाची, हांव तुका सगली राजपटकी दितलो, तूं म्हाका नमस्कार कर, तुका पदवी दितलो, मान दितलो. आनी को सोयतान म्हज भयण मानू जेजू कशे तरेन ताळणेन घालता. देवाचीच उतरां वापरून, पवित्र पुस्तकांतलींच उतरां वापरून सोयतान जेजूक ताळण्यांत घालता. पूण म्हज भयण मानू जेजू कितें करता, तीच पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वापरून जेजू सगल्या ताळण्यांचेर जोयत कोत्ता. पयल्या वाचपांत आमी आयकलां पातोक जालें म्हणटूच कितें जालें, लॉस दिसली, भिरांत दिसली, संबोन देवा सवें ओस्कोस जालें. पूण जेजून जेन्ना अरोण्यात आसतना ताळण्याचेर जोयत वेलें कितें घडलें, शेकी देंवचार ताचेर सोंशिल्लो कोडसल्लो आनीक देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. बरेंपण आयलें, खुशालकाय आयली, जोयती वंस जालो. तर म्हज भयण मानू आमचे जिवितांत वेगवेगळे तरेच्यो ताळण्यो येतात आनी त्या ताळण्यांचेर दर दिसाक आमी जोयत भरूंक गरजेचें. आनी जितले आमी ताळण्यांचेर जोयत वतल्या तितली खुशालकाय, शांती, बरेंपण आमकां फाव जातलें. आनी त्या ताळण्यांचेर जोयत वतले जाल्यार म्हज भयण मानू हाचें दुसरें वाचप आमकां सांगता. हाचें दुसरें वाचप, आदावा वरवीं मरण आयलें पूण जेजू वरवीं जिवीत फाव जालें. कित्या पासत, कित्याक जेजू घालतो जालो, ल्हानवीक जालो, ओबिडियन्स ताच्या जिवितांत आसलें. आदावान देवान आनी एवेन देवान सांगलोलें तें पाळूंक ना. देवान सांगलोलें तें पाळूंक ना, पूण देवाक नाका तें केलें. पूण जेजून देवाक जाय तें केलें, देवाची खोशी केली आनीक ल्हानवीक जालो, कालती जालो. सो आमच्या जिवितांत म्हज भयण मानू ताळण्याचेर जोयत भरूंक वा ताळण्यो आमच्या जिवितांतल्यो पयस जावंक पयली गरजेची वस्त म्हणटा ती मागण्यांत वेळ जालो. जेन्ना जेजू जेसमनाच्या मोळ्यांत मागणें करूंक गेलो तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक कितें सांगलें, ताळणेन पडूना जावंक कितें करात, मागणें करात. ताळणेन पडूना जावंक मागणें करात. आनी दर दिसाक म्हज भयण मानू वेगवेगळे तरेच्यो ताळण्यो आमच्या जिवितांत आमकां येतात आनी ह्या ताळण्यो आमच्या जिवितांतल्यो पयस करूंक गरजेचें मागण्यांत वेळ सारूंक. आनी जितले आमी मागण्यांत वेळ जातल्यो तितलें देवाचें बळ, देवाची कृपा आमकां फाव जातली. आनी आयज आमी सातूसपास नियाळ कोत्ता, जेजू जेसमनाच्या मोळ्यांत मागणें कोत्ता. हे मागण्या वरवीं कितें तो घेता, आपणाक बळ घेता, कृपा घेता, शक्ती घेता, आपल्या जिवितांत येतल्या सगल्या कोश्टांक फुडो करूंक. सो म्हज भयण मानू दर दिसाक जाता तितलो वेळ मागण्यांत सारुया आनी के भाशेन देवाची कृपा आमकां घेवया. दुसरे सुवातेर ताळण्यो आयल्यो म्हणटूच ताळणेक बोली पडटा,
पातोक आदारता आनी पातोक आदारले म्हणटूच मानून घेवंक गरजेचें. हांवें पातोक केलां, हांवें चूक केल्या, हांवें देवाक दुखयलां आनी एकामेकाक भावा भयणांक दुखयल्या. आनी हें मानून घेवंक बोगसणें मागूंक गरजेचें. देवा लागीं बोगसणें मागप आनीक एकामेका लागीं बोगसणें मागूंक गरजेचें. आनी हो संतानाचो संस्कार मोच भयण मानून देवान आमकां घडोवन दवरलेलो आसा. तो जितले पावटी आमी पातोक आदारता तितले पावटी मोच भयण मानून कुमसार जावन आमच्या पातकाचें बोगसणें आमी घेवंक गरजेचें. आनीक हें बोगसणें आमी घेतलें तेन्ना देवाची अदीक कृपा आमकां मेवतली, बरें जिवीत जिवंक आनीक ताळ्यांचेर सयत करूंक. आनी तिसरे सुवातेर मोच भयण मानूं गरजेचें तें म्हणल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेवता जशें एका मनशाच्या गुन्यांवान सोमेस्ताचेर कास्तीचें फर्मोण पडलें तशें एका मनशाची पुण्यवट करणी सोमेस्तांक जिवीत जोडून दिता आनी तांकां पुण्यवंत करता. म्हाजी भयण मानूं, आमची बरी करणी, आमची बरीं उतरां, आमचें बरें चिंतप दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक शकता. आनी कोरेजमाचो काळ मोच भयण मानूं म्हणटा तेन्ना असल्यो करण्यो, पुण्यवंत करण्यो आमी दर दिसा करूंक गरजेच्यो. जितल्यो बऱ्यो करण्यो आमी करतल्यो तितलें खंयसर वायट आसा तें वायट आमच्या बऱ्या करण्यां वरवीं, बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या वागणुके वरवीं पयस जावंक शकता. आनी आमच्याय कुटुंबांत मोच भयण मानूं मनीस आमी असोक्त पूण आमचे असोक्तायेन आमी एकामेकाक सांगात दिलो, एकामेकाक समजून घेतलें, एकामेकाक ह्या मोगाचें बुजवणेचें बरवोसो दितलें, उत्तेजन हाडटलीं, बरीं उतरां आमकां दिलीं, बऱ्यो करण्यो केल्यो जाल्यार दुबाविणें मोच भयण मानूं जेजू भाशेन आमी एकामेकाक नवें जिवीत दिवंक पावतले. जेजू भाशेन आमी एकामेकाच्या जिवितांत शांती खुशालकाय हाडूंक पावतले. आनी जेजू भाशेन एकामेकाच्या जिवितांत आसलेल्या कोश्टांक आमी मोगान फुडो करूंक, एकामेकाक आदार दिवंक आमी जैतिवंत जावंक पावतले. तर मोच भयण मानूं मागुया आमकां खेरीत भाशेन ही देवाची कृपा आमच्या जिवितांत येतल्या सगल्या आडकोळ्यांचेर, ताळ्यांचेर, कोश्टांचेर देवाचोच आदार घेवन देवाच्या उतराच्या बळान आमी जैत व्हरूंक, जैतिवंत जावंक तेच बापाची कृपान बळ सोणेकल्याक मागुया. उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवा, सोरपोदवेदार बापा, स्वर्गार बी विचार उचणारा आनी जेस क्रिस्ता ताच्या एकल्यास पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समावलो, आंकवार मरी थंय सलमलो, पोसपला ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्साल सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनरुज्जीवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्यान बसला, तुवें थंय जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें पुनरुज्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले पोरजेची मोगान आनी बरवशान सेवा करूं तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देवाले कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा देवाले कोताव तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपले फावो जाल्ले पदवेचो गैरवापर करिना जावं पूण पोरशेक सेवा दितले फुडारी जावं बापाची कृपा आनी बॉल मागुया.
जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका सोमेस पिडेत कुश्टोल्या आमच्या भावा भयणीक जेजूची पेकोणी फावो जावं आनी तांच्या कोश्टांनी देवाचें बोल तांकां मेळून म्हूण मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका. ही बोरवेशांची यात्रा आमच्या जिवितांत नोसोरणी हाडूंक आनी आमकां सोमेस्तांचे हुस्के खोती देवान आयकूंक आनी आमकां सोर बरेपण फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोताव तुका. बाबा थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेरे मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. भेटून वेळार आमी गायन गावुया सी 22 माफी मागता शांती दिता. पान 30 पेज C22 पेज 37. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सुट पुदविदार देव बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनागन मोहिमेक आमच्या नक्या पवित्र विचारावाक सर्वेस्पर मारून घेवं. सर्वेस्परा आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं ह्या पवित्र काळाच्या संस्काराची सुरवात समोरपता ती आमी फावो त्या उक्त्या मनान भेटूंक आमकां तयार कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमची काळजा उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक तीन वासुया. वयवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पोतबेतारा सासनाचे देवा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सोर काळ सोदताय आमी तुका तीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या उपासान 40 दीस कुडीची भूक आनी ताण भागोय नासतना ताणें आमची नोमुणीक पिराजिताची भोगती संस्कारली आनी पुर्विल्ल्या सोरपाचे सगळे फास काडून उडोवन कोठेपणाचें आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्काचो गूट फावो त्या मनांत समोरबूंक आमी पाळटाव आमी पलतोड मारून सासनाच्या पास्काच्या संतोशाक पावतल्यो. देखून सोर देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती तुज्या मोहिमेचें कितोन आमी निरोन तरी गायता. Povit, povit, povit,
संसार बोल्या तुझ्या वैभवा होसाना उस्वर्गी सर्वेश्वराचे नावी येतात सुभागी होसाना 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 उस्वर्गी. बाबा कर सर्वेस्परा करस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोगत. कोस्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत दिसारो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोस आनी कास घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवी आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बॉक्स आनी मिरच्या तुमचे पासत आनी एक साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगड्यासा करात. बाबट्टाचो गुट सुम्या आमी ओळखला आनी हे काशींतले येता इतले पावटी तूं मोरो तेसो तुझें मोरो मोरता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिवितात सुंडोवन सर्वांची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी घालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. अशें लिवा आमचे बाग्यून बापा आनी फिलिप नेर आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतलें बरोबर तिका प्रिती मोगान सपोण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरशा उतरून गेल्यात ते सगले आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आमच्या काकृतीन अंतरलोल्यांक सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वार मारी देवाची मायेस सांगाती भाग्यव जुसे तिचो पती भाग्यव धर्मदूता भाग्यव सुसेवास सांव मिगेल सांव फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाकाणूक आनी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे तांय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदबेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या ससनाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणें पडू दिनाका पूण वायटांतली निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार त्या कोणे जिवितांत सबसके आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराक ज्यो क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबरच्यान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
सोम्या जेजू क्रिस्त आत्म्याच्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पयस बिच्या बाबाटाचेर दिसकार आनी जे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आराजबो चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबे आसूं. एकामेक मोगान जेवची शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका फोना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या कडच्यान शोधना गायन गावुया. D24 काडीस मोचें तूं कोत्रेकता 560. D24 पेज 60. Caris voce tu cotreta, Gesù, salmocia. Caris voce tu cotreta, Gesù, salmocia. Asciun tu cașivul raută,
예 예수 지발 모자 속이 제물로 벗었다 예 예수 내 어편 모자 속이 제물로 벗었다 예 예수 내 어편 모자 속이 오므 사부라다 내 예수 어편 모자 속이 오므 사부라다 예 예수 어편 모자 전하 위에 물이 쏟다 예 예수 예 전하 모자 전하 위에 물이 쏟다 예 예수 예 전하 모자 미냐 위에 지우서란다 예 예수 미냐 모자 미냐 위에 지우서란다 예 예수 미냐 모자 카리스모 제도 보냈다 예 예수 예 감사 모자 카리스모 제도 보냈다 예 예수 예 감사 모자 아쉬움과 시무라다 아구야 샤다르다 모자 아쉬움과 시무라다 아구야 샤다르다 모자 प्रार्थूया
सर्वेस्परा ह्या सर्गीच्या उंड्या वरवीं आमी नोवीस जाल्या ताजे वरवीं बावर्तांत तीच जाता बरोबसो वाडटा आनी मोग पेट्टा तर क्रिस्ताक जिव्या आनी कोऱ्या उंड्याक ओदीक आनी ओदीक आमी बुकेवंक शिकूं आनी तुज्या तोंडांतल्या दर एका शब्दा प्रमाणे जिवंक निर्मी म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसूया. म्हजे भयण मानो आयज बावर्ताची यात्रा वॉकिंग पिलग्रिमेज हांगा आमची बाबा भयणां पन्नासान गेल्लीं आसात तांच्या संगताक पादविकार आनी एक डिकन गेल्लो आसा तर ही बावर्ताची यात्रा तांकां कित भाशेन बावर्ताची पेखोवणीची आनी बरबश्याची सांग आनी आमकांय सगल्यांक वायचो दीस बावर्ताचो आनीक पेखोवणीचो आनीक देवाचें आशिर्वादन जावंक आमी मागुया. आयच्या मिसाची मांडवळ केल्या तांकां आमी काळ सांगता देव बरें करूं म्हणटा. गेल्या आयताराक कलेक्शन जालां 82,920 रुपीज. एश वेनिसडे कलेक्शन जालां 1,02,296 रुपीज. फ्रायडे कलेक्शन जालां 10,671 रुपीज. तुमकां सगल्यांक काळ सांगता देव बरें करूं आनी हांव तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. SSVP ह्या संस्थेचे पयशे जाल्यात कलेक्शन जालां 28,460 रुपीज. सगळें देव बरें करूं. फेब्रुवारीचे 23 वेर 24 वेर 25 वेर आनी 26 वेर सोमार मंगळार बुधवार आनी ब्रेस्तार आव्हान पादविकार कुटुंबाक भेट दिवंक बेतल्यो दोंदरे वाड्याक हांगातल्यान आमी सांजे 5:30 वाजता भायर सरतले. PPC मेंबरा लागीं मागता मांडावळ सांबाळूंक. त्या दिसाक आमची 15 घरां बी जातात वयर जातात. सोंपता 8 नाजाल्यार 7:45 अशें सोंपता. मागीर रावचें न्हू मागीर थोडी दोजां रावतात खंय 9 वरां पर्यंत. ओके सो मे बी 8 o'clock बी सोंपतात आमची. तुमकां PPC मेंबर घुमयतल्यो तांकां म्हाज्या कुळयात कित्याक दोंदरे एटलिस्ट अरावंड 50 हावजीस आसा 45 or अरावंड 50. सो ह्या दिसांनी ह्या सुमनांत आमी कवर करतल्यो आनी मागीर उरलोले दीस मागीर दुसऱ्या वाड्यांनी येता तेन्ना आमी तुमकां घुमयतल्यो. फेब्रुवारीचे 27 वेर शुक्रारा दीस कुर्साची वाट इगोर्चे भायर आनी उपरांत मीस मांडावळ करूंक नायराले मार्टिन्स मोरोड सांतिसिमो वयताले. मागीर 6:30 वाजता एडोरेशन प्रिचींग लेईंग ऑफ हँड्स अँड प्रेयर फॉर हिलींग डिलिव्हरन्स आनी ब्लेसींग. आनीक येता त्या शुक्राराक आमी नियाळ कोतेल्या विशय आसा फादर फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो वॉट दे आर डुईंग. कित भाशेन बोगसण्याचेर आमी लक्ष घातलें. देवा कडल्यान बोगसणे घेवप आनीक एकामेकाक बोगसणे दिवप. म्हजे भयण मानू ह्या शुक्राराक जायतीं भावा भयणांनी कुर्साचे वाटेर वांटो घेतलो. मिसाचें बलिदान आसलें आनी जायतीं जाणां एडोरेशनांत आसलीं. लेईंग ऑफ हँड्स जालें बरे भाशेन मागणें जालें. तो तुमी येवचें लँड सुरू जावचे आदीं सांगलां. एक्टिविटी सगल्यो आमच्यो हांगासर मांडवल्यो आसतात. बरे भाशेन तरी वांटो घेतलो दुबाविणें देवाची कृपा बळ शांती मनांत मेवतली. द इम्पॉर्टंट इज युअर प्रेजन्स. तुजें आसणें येवप वांटो घेवप गरजेचें जावन आसा. एक तरी देवाचें उतर जायतीं उतरां हांगासर उलयतलीं गडेक समजोवचें ना पूण एक तरी तुज्या काळजांत आनी मनांत रिगतलें. एक तरी देवाचें उतर तुका हात लायतलें तुज्या जिवितांत बरेंपण हाडटलें. तर म्हजे भयण मानू मागता तुमी वांटो घेवचो म्हूण. फेब्रुवारीचे 28 वेर सोनवारा दीस सांजे 5:30 वाजता वे ऑफ द क्रॉस इंग्लिशीन जातली आनी उपरांत 6 वाजता इंग्लिशीन मीस आसतलें. फुडल्या आयताराक मार्चाचे पयले सांजे 5:30 वाजता इगोर्जें सांतूस पास जिजस इन प्रिजन जेजू बोणकुणींत. आयज सांजेर आमचो आसा पास आसा सांतूस पास. जेजू जेसमाच्या मोळ्यांत मागणें कोत्ता हाचेर आमी नियाळ कोत्तले. आनीक येता त्या आयताराक जेजू बोणकुणींत आसा ताचेर आमी नियाळ कोत्तले. घडटा जाल्यार तुमी तातूंतूय वांटो घेवचो म्हूण आमी मागता. तशेंच आमचे कितें दिनवास आमच्या कॉन्फ्राद बाबा भयणाक कालच्या दिसाक आनी गूड फ्रायडे आनी आतां फुडलोली सगळी मांडावळ बरे भाशेन येतात.
सांजेच्या वेळार सगळे मांडावळ सांगातान ते कोत्तात. सो तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद आमी मागता. फुडल्या आयताराक पॅरीश यूथ जमात आसा. दुसऱ्या मिसा उपरांत सगळ्या तरणाट्यांनी हे जमातीक हाजीर जावचे. मार्चाच्या 28 आमचे फिरगोज ओपेराक घडोवन हाडटा. फॉर्मोट तुमी तुमचो आदार दिवचो म्हूण मागता. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स, 8 वाजता सिनियर सिटीजन, 9:15 वाजता कॅटेगिस्ट, 5:30 वाजता कॉन्फ्रारे. आमचो पॅरीश मॅगझीन पोरजोळ आयिल्लो आसा. तशेंच एक चीट आसा आनी बॉक्स आसा जे कोण PPC मेंबरान व्हरूंक ना ताणें व्हरचें म्हूण मागता. तशें म्हजो भयण मानो सांगता म्हूण वायट दवरी नाकात, पूण आयज सांजेर आमचो भुरग्यांचो दोतोनीचो निमाणो दीस म्हणटोच प्रोग्राम आसा. आनीक हांव जाणा ताल्लीगांव म्हणटा तेन्ना पयलें कितें एक्टिविटी आसूं लोक साय बत्तालो. आनी आतां हांव येयला तेन्ना पयला एक एक्टिविटी जाला बहुत थोडो लोक. हांव वाय म्हजे भयण मानू जायते कसली एक्टिविटी जावं जायते भायर घेतात. ओके, वावर कोतात. आतां देखून आयज सांजे प्रोग्राम आसा भुरग्यांची लिसांवां आसात, जायत्यो वस्तू आसात. पूण तरी आसतना आवय बापूय तांकां घेवन येतात आनी जायती प्रॅक्टीस केल्या आनी बरें आसात आयटम. ओके, बरे भाशेन प्रॅक्टीस केल्या. काल सगळी रिहर्सल बी केल्या. आनी जो तो तुमी येनात त्या भुरग्यांक मागीर मोटिवेशन मेळना, बरें दिसना. इतले कोर्स केल्यात, इतले वावुरल्यान, सगळे मांडावळ केल्ले आसा, येनात. नको कित्याक येनात ती येवचें. तुमी आयले म्हणटोच आमकांय बरें दिसता आनी तुमी आयले म्हणटोच भुरग्यांकूय बरें दिसतलें. येवचें सॅक्रिफायस करून. आनी रावता सांजेर तुमी जायते जाण येतली म्हूण येतली. कोणू वय म्हूण जाणा येवपा न्हय म्हूण तुमी जाणा येवपा न्हय म्हूण तुमी. नको कित्याक आमची भुरगीं ती आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय, आमी रावपाक जाय. आय डोंट नो वाय. ओके, येवचें. आनी जाणा थोड्यांक त्रास जातात चलोन येवपाक मागीर वचपाक. एरेंजमेंट करुया. ओके, कोणाक तरी पावपाक जाय जाल्यार म्हजी गाडी आसा, ना जाल्यार आमचे पॅरिशनर्स आसतले, कोणूय तरी तुमकां पावयतली. ओके, जी जाणटी आसात जाणा पयसतान येवपाक पडटा, रात जाता. पूण 7 वाजता सुरू जातलो. 7 वाजता कित्याक आमोरेचें घाट जाता तेन्ना आमोरेचेर आमी सुरू करतले. आनीक म्हाका दिसता 1.5 वरांचो आसा तो. 8:30 सोंपूंक जाय. ओके, 8:30 तरी वयर गेलो जाल्यार वसात घरा, पूण 8:30 सोंपतलो. ओके, सो रावता तुमी येवचे आनी हे भाशेन आमच्या भुरग्यांक तुमी सपोर्ट करचो. वो दोतोनीच्या वावराकूय तुमी सपोर्ट करचो. हांव म्हणून तुमी सपोर्ट जाय तो करतात. पूण जेन्ना कार्यक्रम जाता तेन्ना तुमचे आसने तरी आसा सगळे कडेन प्रेजन्स इज इम्पॉर्टंट. आमचे आसने बिसने आसल्यार पुरो खुशालकाय येता, बरेंपण येता, सगळ्यांक घडटा. ओके, सो सगळ्यांनी आयज सांजेर वांटो घेवचो म्हूण मागता. उबी रावया. सर्विसपर तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. असोर पुतबिदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात सोबयांचे शिवोत्तमान परगटात. देवाचे वडकार मागणे सामिगेलेक सामिगेल मावडव्या लढायच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवो म्हूण आमी कालते पडी मागता. आनी तूं सोर्गीच्या दोलबाराच्या कुरा देवाचे पोदवे सैताना आनी सगळ्या कोट्यात्म्या एमकोडांत लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झडपडटात. आमेन. तशें म्हजे भयण एकूच सांगता, ह्या दिसांनी जायत्यो वस्तू घडटात. ओके, जायत्यो वस्तू म्हळ्यार समाजान कितें घडटात प्लीज टेक नोट. आनीक जे उपाय आमी घेवंक जाय ते आमी उपाय घेवंक जाय. बरेंपण जावं ते समाजान जावं ते सृश्टी सोबे आनी दुसऱ्या समाज सोबे. सो आमचे लागीं जे भाशेन आदार दिवंक जाता आनीक आमचे लागीं जे भाशेन बरेंपण हाडूंक जाता ते भाशेन तुमी मिसळ जावचे आनीक बरेंपण हाडूंक वावरचें. मिसाच्या शेवटाचें गायन गावया. F21 संवसारांत वचूंक जाय, पान 9 आनी 5. F21 पेज 95. 1, 2.
ऐकोल्या उतराच्या उजवाडा संसारात आम्ही वचूंक जाय जिविताच्या उण्या मोसनात संसारात आम्ही वचूंक जाय एका बोगान आनी परवांशात सदांच कोरी क्रिस्तांव